Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. गोंयांत 1987 पहिली HIV केस मेळिल्ली, दुयेंती विदेशी. दुसरी केस 1988 मेळिल्ली, दुयेंती भारतीय, गोंयकार न्ही. 1989 गोंयकार विद्यार्थी HIV पॉझिटिव्ह मेळिल्लो. 1986 ते ऑक्टोबर 2022 मेरेन गोंयांत 11,09,000 मायज टेस्टींतल्यान 17,996 पॉझिटिव्ह केशी गोंयांत मेळिल्ल्यो. 2022 डाटा प्रमाण गोंयांत दर्यादेग तालुक्यांनी HIV केशी चड मेळटात. बार्देजांत 23%, साश्टींत 18%, मुरगांवांत 13%, तिसवाडीन 12%. 65% पॉझिटिव्ह केशी 15 ते 49 पिरायेच्या लोकांच्यो. 2021 19% बायलो, 32% दादले 15 ते 34 पिरायेचे. 1999 ते 2021 मेरेनच्यो 83 ते 96% केशी शारिरीक संबंदांतल्यो. 4 ते 8% पॉझिटिव्ह केशी भुरग्यांक डिलिव्हरी वेळार. रगत, संसर्जन्य सिरिंज वा सुये वरवीं संक्रमणाचे प्रकार उणे. 2001 ते आज मेरेन 1274 एड्साच्या दुयेंसान सोंपले. 842 दादले, 431 बायलो आणि 1 तृतीयपंथीय. We have to see that between 13 to 64 years, at least once, the HIV test should be done. Because 40% of the HIV which is spread to others is spread through people who do not know they are positive. And now I feel the stigma is far less than it was before. And the HIV Act sees to it that no one is stigmatized at their workplace. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि शिरीष कुंकळीकर.